पळोवया प्रायम खबरो। मीन निर्गत आनी कोळसो हाताळणी बंद केल्ल्यान 3 म्हयने उपरांत पगार घालपाक एमपीटी कडेन उरचो ना पैसो। दर म्हयन्याक 15 कोटींचे लुकसाण, कर्मचाऱ्यांच्यो सगळ्यो सवलती काडल्यो। विमानतळाच्या मुद्द्याचेर आलेक्स रेजिनाल्ड आनी विजय सरदेसाय एकठांय। पार्किंगाक जमीन संपादीत करतना घोटाळो जाल्लो, काँग्रेसीन केलें मान्य। विजय म्हणटात चवकशी करात। गोमंतक मराठी अकादमीची घटना बदलून वांगडी पद सगळ्यांक उक्ते करचे। सध्याची कमिटी बरखास्त करची। शशिकलाताई, खलप, शंभू भाऊची भौशीक सुनावणे वेळार मागणी। चोरिल्लो लॅपटॉप शंकर मोहनाचोच। इफ्फी विशींचे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट लॅपटॉपा वांगडा गेले। आणि आंतरजिल्लो एथलेटिक्स सर्तीत दक्षिण गोंय वस्ताद। मुंबईचे अनुश्री देसाय आणि गोयचो टेक बहादूर थारले मोस्ट प्रॉमिसिंग वस्ताद। खबरो विस्तारान। मीन निर्गत आनी कोळसो हाताळप बंद जाल्ल्यान 3 म्हयने उपरांत कामगारांक पगार घालपाक पासून एमपीटी कडेन पैसे आसचे नात। ह्या बंदीक लागून एमपीटीक दर म्हयन्याक 15 कोटींचे लुकसाण जाता। सध्या कर्मचाऱ्यांच्यो सगळ्यो सवलती बंद केल्यात। प्रुडंटा कडेन उलयतना पोर्टाचे अध्यक्ष पी मारा पांड्येनान ह्यो शॉकात करपी गजाली प्रुडंटाक सांगल्यो। प्रदूषण जायना हे सिद्ध करूनय कोळशाचेर बंदी कित्याक असो प्रस्न तांणी विचारला। कोळसो आनी कोकाची मुरगांव बंदरान आयात करपाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बंदी घातिल्ल्यान एमपीटीची अर्थीक परिस्थिती सामकी वायट जाल्या। मीन निर्गत बंद जाल्ल्यान एमपीटीची म्हयन्याची येणावळ सुमार 15 कोटींनी बुडल्या। ही परिस्थिती अशीच उरल्यार 3 म्हयने उपरांत पगार दिवपाक पैसो आसचो ना अशें एमपीटीचो चेअरमॅन पी मारा पांड्यान म्हणटा। If this crisis continues, we'll be running short of money even to pay salary in another 3 months' time. That is the reason we have already taken up with every authority to inform the position. And when the issue was discussed in the hearing yesterday with the Pollution Control Board, our chief engineer who was there could give all the records to show them very clearly that there's no pollution and it's within the permissible limit. कोळशाक लागून एमपीटी वाठारांत कसलेच प्रदूषण जायना अशें एमपीटी चेअरमॅनाचें म्हणणें आसा। प्रदूषण जायनासतना कोळशाचेर बंदी कित्याक असो प्रश्न पी मारा पांड्यानाक पडला। Simple question what one would ask anyone will be, why was it stopped without a baseline study? So baseline study nothing but some kind of a benchmark, and now we are trying to show with the records that absolutely there is no pollution. एमपीटीची येणावळ कमी जाल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक मेळपी सगळ्यो सवलती कमी केल्यात। कोळशाक लागून कसलेच प्रदूषण जायना, जाय जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आपणालो अधिकारी थंय दवरचो अशें चेअरमॅनान मागला। It was discussed in the last board meeting of the total financial position. So it was decided we would go for a special VRS schemes, and also we will also offer them some kind of a special leaves to the employees. In case this is only a voluntary scheme, it doesn't mean anyone should go. It is a choice given to them. But in case someone goes on a VRS or something else after this proposal is approved by the government, we may be able to offer the scheme to them. That's one way to reduce the expenditure. But we are cutting all kind of whatever the benefits of what they are getting, we have already cut it, and our employees will be getting only the salary portion. And after 3 months, again the crisis will come. What after 3 months? What after 3 months is that I would appeal to Pollution Control Board to reconvey coal operation, and we'll follow all norms, and they can even post a person in the port to ensure that whether pollution is there or not. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार। विमानतळाच्या मुद्द्यावेल्यान अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय आणि काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स एकठांय आयल्यात।
दाबोळी विमानतळाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीन घोटाळो केला हे काँग्रेसीन मान्य केला. मात हो घोटाळो सध्याच्या सरकारान फुडें व्हरचो न्हय अशें काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा. विमानतळा लागसार पार्किंगा खातीर जमीन संपादीत करपाच्या प्रक्रियेंत घोटाळो आसा आनी ताची CBI वरवीं चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदितां, हांव पोत्त पोत्तून सांगत आहा, हांव कितें सांगता की आमी मिस्टेक केले म्हूण, आमी असले कितले स्कॅम केले म्हूण लोकांक आमी भायर मारले. आतां आमी लायसन्स दिलो ना ताका आमगे स्कॅम कंप्लीट करपाक, कित्याक खंयचे स्कॅम कॉमेस जाता ते फायनल पड जाता ताका सगळ्यांकूच चड बेनिफीट मेळटा. आतां मनोहर बाब पर्रीकराक कितले बेनिफीट मेळटा म्हाका खबर ना, पूण हांव एक सांगूंक सोदितां मनोहर बाबाक, हांव ताका चॅलेंज एक्सेप्ट करता आनी हांव सांगता काँग्रेसमॅन रिस्पॉन्सिबल आहाय वो काँग्रेसमॅनान गोडी कितें गेल जायत तो पड असेंब्ली उलयतालो की काँग्रेसमॅनान फ्रॉड केलो म्हूण. हांव सांगता एक्सेप्ट करता काँग्रेसमॅनान फ्रॉड केलो म्हूण आनी हांव चॅलेंज मारता मनोहर बाब पर्रीकराक, तें पार्किंग लँड आहा तेका तें लेट हिम स्टार्ट अ प्रोसेस and acquire it. हांव टायमूय दिता ताका. I will also meet, I don't know whether he has met, but I will meet the governor and I will call for a CBI inquiry. गव्हर्नर साहेबाच्या तकलेन घाला की कशें हें स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॅम म्हणटा आनीक CBI इन्क्वायरी हे इशूंत गरज आसा म्हणून, कित्याक आयडेंटिफाय आनी पनीश करपाक कल्प्रिटाक. कित्याक हे जे कल्प्रिट्स आहा दे आर ट्रायंग टू sabotage a national project of public interest and endangering the security, and they were trying to dispossess the navy for their pecuniary benefits. आता चीफ मिनिस्टरान म्हणलां वयरूच की जमीन जाय जाल्यार आमी एक्वायर करतले म्हणून. म्हाका पयलें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागपाक जाय की तुवें तें एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचें अफिडेवीट जे हायकोर्टान दिलां तें ताणें सारकें वाचचें. थंय एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन क्लियरली सांगलां की जें डिनोटिफाय केलां जमीन दॅट इज द ओनली सुटेबल लँड फॉर पार्किंग, ओनली. नंबर 1. नंबर 2, हांव चीफ मिनिस्टराक रिमाइंड करूंक सोदतां की जें जमीन एक्वायर जाता ही गोंय सरकारा खातीर एक्वायर जायना. गोंय सरकारान फक्त एअरपोर्ट ऑथॉरिटी खातीर एक्वायर केल्ली आहा. सो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी शूड हॅव द ऑप्शन ऑफ एंड द चॉयस ऑफ लँड. गोमंतक मराठी अकादमीची घटना बदलून वांगडी पद सगळ्यांक उक्तें करचें अशी नेटाची मागणी शशिकला काकोडकार, रमाकांत खलप, शंभूभाऊ बानेकार आनी हेरांनी चवकशी समिती मुखार केली. अकादमीची चवकशी करपा खातीर गोंय सरकारान नेमिल्ल्या समितीन शेनवारा भौशीक सुनावणी घेतली. सध्याची कमिटी बरखास्त करपाची मागणी ह्या फुडाऱ्यांनी केली. गोमंतक मराठी अकादमी विशीं लोकांच्यो जायत्यो कागाळी आयिल्ल्यान अकादमीच्या कामाची चवकशी करपा खातीर आमदार विष्णू सुर्या वाघाच्या मुखेलपणा खाला नेमिल्ल्या समितीन शेनवारा पर्वरे आझाद भवनान भौशीक सुनावणी घेतली. घटना दुरुस्त करून अकादमी सगळ्यांक उक्ती करची, सध्याची कमिटी बरखास्त करची, कर्मचाऱ्यांचो पगार वाडोवचो अश्यो जायत्यो सुचोवण्यो लोकांनी केल्यो. जो अहवाल गोव्याच्या कायदा आयोगाने दिला आहे तो अहवाल आपल्याकडे आहेच. तोच अहवाल मी माझा अहवाल म्हणून पुन्हा एकदा आपल्याकडे सुपूर्द करतो आहे. त्यानुसार काम व्हावं अशी माझी विनंती आहे. जे अनुदान सरकार देतो ते अनुदान बंद करा आणि कर्मचारी जे मराठी अकादमी आहे त्यांचा पगार सरकारने द्यावा. एक तर तुम्ही नियमामध्ये बदल करा, संपूर्ण नियम बदलून टाका. अन्यथा जर शक्य नसेल तर एक तर प्रशासन नियुक्त करा आणि थोडे दिवस तो कारभार चालवा आणि नव्याने रूल्स तयार करा आणि कायदेशीर बाबी पाहून नवीन पद्धतीनं आणि लोकशाही पद्धतीनं संचालक मंडळीचे निवडून येऊ द्या, जेणेकरून सर्वांना त्याच्यामध्ये सहभागी होत आहे आणि मराठीवरती अन्याय होता का नाही. भौशीक सुनावणेक मराठी अकादमीच्या कमिटीन हजर रावचे अशें चवकशी समितीन अकादमीक सांगिल्लें. मात अकादमीचे कोणूच सुनावणेक येवंक ना. मराठी भवन बांदपा खातीर अकादमीन नेमिल्ल्या मराठी भवन निर्माण समितीन 15 डिसेंबर मेरेन चवकशी समिती लागीं हिशोब दिवचो असो आदेश चवकशी समितीन दिला.
जाता तितले बेगीन चौकशी समिती सरकाराक अहवाल दितली अशें कमिटीचो मुखेली आमदार विष्णू सुर्या वाघान सांगले. आता आम्हाला पाहिजे आहेत ते मुद्दे एवढे की मराठी भवन अजून अपूर्णकार आहे, तर त्या संदर्भात सरकारने जो निधी दिला त्याची सगळी माहिती आम्हाला अधिकृतपणे मिळते. पण भवन निर्माण समितीने किती निधी हा गोवंदाक मराठी अकादमीकडे दिला, त्यांनी किती निधी जमवला आणि त्यातला किती निधी त्यांनी दिला याची माहिती आम्हाला अकादमीकडून पण मिळालेली होती. प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश घाडी आणि चलचित्र खबराकार देवेन गांवकर. आता घेऊया एक विसव.